आमी गीत घेवया A36 पेज नंबर 20 A30 आनी 6 पानाचो अंक 20 तुजें कुटुंब एकठांय जाता. बाप्पा आमचो तूं मुकुंदय, आमचे मोदेची सूख धाडटाय. हो मोगोल कोण दिन वाज दाखोवन, आपले जिवीत तुका भेटून. तुजें कुटुंब एकठांय जाता, ममत विस्वास मोगून चलता. तुजें कुटुंब एकठांय जाता, ममत विस्वास मोगून चलता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांची नावी. आमेन. आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवय आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सभे आसूं. बाबा भयणीनो, आज आमी भाग्यवंत आंकवार मारिया आमची राणी हिचो उगडास करता आनी समर्पण हे मीस तिचे खातीर समर्पण करता. तुज्या उजव्याक बसल्या राणी भांगराची न्हेसोण तिची रंगाळ तेजान परजळटा ती. 1954 वर्सा 1954 पाप साहेब भाग्यवान पायस 12वो आणि एक इगोर मातेच्या नावान शिकवण काडली, डॉक्ट्रीन पेपल एनसायक्लिकल आजचेली रेजिनाम, म्हणजे सायबीण माय सर्गींची राणी सर्गींची राणी म्हणून आमी मानयता. कित्याक ती देवाच्या पुताची आवय, देवाचो पूत, संसार सर्गींचो राजा आनी राजाची आवय म्हणटकच तिका सर्गींची राणी म्हणून आमी मान फावो करता. संसार सर्गींची राणी आनी तिच्या मदस्ती वरवीं ती आमकां सोडवणार कशी पावता. तिच्या पुताक ती सहकार करता. सासनीक जिवीत आमकां मेळच्याक वायटा पासून वायट विघ्ना पासून पयस करूंक आमचें जिवीत देवाचे जोण एकल्याचें, देवाची पूत, देवाची दूख कशी जिवंक ती आमकां आदाराक पावता. आनी तिच्या नांवान आमी सगळ्या जगभर संवसारान इगोर्जो आनी तिच्या नांवान आमी तेर्स करता, रोजार करता, मागणें करता आनी ती आमकां पावता. देखून आज ती संवसार सुर्गींची राणी म्हूण आमी तिका मान दिता आनी तिचे मदस्ती वरवीं जेन्ना आमी तिका मागणें करता ती आमकां पावता, केन्ना सोडिना. हे मनान धरून फावो ते परी हो गूढ समारंभ आमची पातकां वळखून घेवया आनी बोगसोणें मागुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंकवार मरेक सगळ्या दिदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थना मागता.
सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करू आणि आमची पातकां बक्षून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थना. सर्वेस्वरा देवा, मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवय तुवें आमची आवय आनी राणी करून दिल्याय. तिचे विनवणीच्या आदारान सर्गींच्या राजान तुज्या भुरग्यांचे मोहिमेक पावूंक दुयेन आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोर्ना सावळेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलोय. सुटकेच्या वेळार संतोसतात आनी सुसाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात, तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंदभरीत जातात. कित्याक मिद्यानाक केल्याय तशें ताच्या बाराचें जूं, ताच्या खांदायली काटी, ताचेर जुलूम करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलोलीं आंगवस्त्रां हीं सगलीं उलपोन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळूक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतलीं ह्या नांवान. अजापवंत बुध दिनार पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिवासोनार बसून आपलें राज चलयतलो. आतां तावन नितेकाळी नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोळबारांचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बोळान हें सगळें करतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडोदकार. आमचो जबाब जातलो, आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. सगळीं म्हणुया, आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो, वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. ओदोंती तावन अस्तमते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर, मोळबा वयर ताची मोहिमा. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंचतावन वडोव घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. खालत्याक तो धुळींतलो उबारता, दुर्बळ्याक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरां बराबर ताका जागो दिता. आपले परजेच्या कुंवरां मदें ताका बसयता. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia.
नोमान मारिये कुरपेन बोलोले सर्वेस्पोर देव तुझे सोवे सुदैव घे तूं ओस्तोऱ्यामध्ये. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आणि तुमच्या तुमच्या आत्म्या आत्म्या सोवे असो. असो. लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. 6व्या महिन्यांत नाझरेत नांवांच्या गालिलेंतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवांच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचे शी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नमान कुरपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्यांचेर सासणांच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडतलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची सक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरशिलो कट सरलो. सोम्यांचें शुभ वर्तमान. वाखाणी वाखाणी तुका तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता. मोगळ बाबा भयणीनो, ह्या शुभ वर्तमानान लुकाच्या प्रमाणे एलिझाबेथ मारयेक देवाची आवय म्हूण पाचारता. सोडवणदार तिच्या वरवीं ह्या संवसारान जल्मलो आनी आयजाया प्रवाद्याचे बाकीत संपूर्ण जालें. ताणें आमकां आयजान सांगलें, आमकां देव एक राजा दितलो आमची सोडवण करूंक. आनी हो राजा आमची सायबीण माय वरवीं आमकां मेळ्ळा. तिच्या वरवीं ताणें जल्म घेतलो आनी सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार आनी राजा म्हूण आमी ताका मानता. देवान म्हटलें, म्हजो मोगाचो पूत, तुमकां हांवें सोडवणदार आनी राजा कसो दिला. तो त्या देवाची आवय, राजाची आवय सायबीण माय, आनी देखून तिका सगळ्या संवसाराची सर्गीची राणी म्हूण आमी मान दिता. आनी हेंच भाग्योन पापसाहेब पायस 12वो हांणी हे सिद्धांत केलें 19
54 वर्सां सायबीण माय सर्गींची संवसाराची राणी म्हूण ताणें हें तत्व आमकां संवसारभर परगटूंक दिलें. ती राणी आनी सायबीण माय कित्याक ती देवाची पुताची आवय आनी देवाची पुताची आवय आनी देवाचो पूत ह्या संवसारान ताची कूळ जावन आसा इगोर्ज मात. आनी इगोर्ज मात आनी इगोर्ज आवय आमची जावन जाल्यार देव आमचो बापूय. पूण हो देव आमचो बापूय म्हूण आमी मानतल्या जेन्ना देवाची कूळ आनी आवय जावन आसा इगोर्ज मात आनी प्रत्येक जाण आमी ह्या इगोर्ज मातेचे सांदे जावन आसा. आनी त्या इगोर्ज मातेच्या तत्वा प्रमाणे आमी जिवीत जिवले जाल्यार आमकां देव सासणीक जिवीत बासायता. आनी हें सासणीक जिवीत मेळच्याक आमकां आमची आवय सायबीण माय आदाराक पावता. जितले फावटी आमी तिचे कडेन मदस्ती करता आमकां आदाराक पावूंक आमच्या आकांताच्या वेळार आमच्या ह्या संवसारीक जिविताच्या पयणान तिची आमकां गरज. ती आमकां केन्नाच सोडिना. जशी ताच्या पुता वरवीं ती आमकां मदस्ती करून आमकां सासणीक जिवीत जियोवंक आदाराक पावता. आनी ह्या खातीर संवसारभर तिची ताय मागणी करूंक तिची ताय मदस्ती करूंक ही संदी आमकां ह्या समर्पणा वरवीं आमकां फावो केल्या. आमचें जिवीत आमी इगोर्ज मातेच्या तत्वा वरवीं इगोर्ज मातेच्या मार्गदर्शना खाला आमी जियेता. तर आमी मिसान मागुया सायबीण मायेचे आदारान बेसावान आमकां सासणीक जिवीत मेळूंक ह्या संवसारान तिच्या आश्रयाखाल आनी तिच्या पुता वरवीं आमी आमचें जिवीत जियोवन सासणीक जिवीत आमकां मेळपाक आमी तिचे लागीं मागुया. आमी गीत घेवया C42 पेज नंबर 46 C40 आनी 2 पानाचो अंक 40 आनी 6 उतर म्हज्या देवाचे. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सोर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचें समर्पण दयेन स्विकार कर. भाग्यवन आंकवार मारयेची आमी उगडास करून आमची दानां आमी तुका भेटयता. जाणें आपणाकूच खुर्सार कोट नासलेली शेळी जावन भेटयल्लो ताचे मनशापण आमकां आदार दिवन म्हूण मागता. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोपे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती स्वर्गेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या सगळ्या भक्तांच्या वैभवान तुझे अजपवंत म्हूण तूं अजपवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी उगडास करता आनी तिचे दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोनवळाय वाकाणटा शेकांत प्रथमेचेर कितली व्हडती तुजी विजमिता सर्वकाळी मनशांताय कितली अप्रमीत तुजी दोयाळाय तुजे साकोरणेचेर लानविकायेचेर काकृतीन तुवें दिश्ट घाली आनी असो सोडवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार आनी तुजी मोहिमा वाकाणटात आनी तुजे मुखार निरंतरी संतोसान उलासतात तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळून सांगाती एका ताळ्यान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 गोंयभराचो सर्वेस्पोर देव स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान हुसाना उंच सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी हुसाना उंच सर्गी सर्वेस्परा खरंच तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दाणां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत कोश मरोन सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगत पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो घोट आमी होंडो खाता आनी चिंते पियेता तितले पावटी तो बरो देसो तुझे पुनर्जन्म देखून सर्वेस्परा समिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतिल्ले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे धर्मसभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या पाप साहेबा फिलिप नेरी आनी सिमियाव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावां भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकुळटीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची काकळूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती सांत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भक्तां बराबर सासणांच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सुरपदवीदार बापा सर्मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना आमेन
देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां तोळणीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक भोरवाशान वतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदाक आकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसूं. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती इसला काल तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत येवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोवमळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्याच काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजी सरशिलो कुडसरूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया. D6 पेज नंबर 49, D पानाचो अंक 40 आनी 9. भाव भयणी आमी सोगलीं. भाव भयणी आमी सोगलीं सर्वेस्पराची भुरगीं. जेजू भाव सोबेस ताचो, ताचो भाव बापूय आमचो. कोरात मोग एका हांवेकाचो, जसो हांवें केलो तुमचो.
सर्वेस्परान तुका सांगलां तें सगळें घडोवन येतलें म्हूण तुवें मानून घेतलें देखून तूं सुभागी आंकवार मारये. प्रार्थया. सर्वेस्परा सर्गींचे संस्कार घेतिल्ले आमी कालतेपणी तुजे लागीं मागता. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो उगडास मानान समारंभून सासणाच्या जेवणान भागेली जावंक आमकां फावो जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं. सर्व पदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सांत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटोवंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कोसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांता. आमेन. आमी गीत घेवया. T25 पेज नंबर 214 T20 आणि 5 पानाचो अंक 214 माई मोगाळे. माई